Welcome to the Garden of Glory. Today's reflection is from 2 Corinthians 9 verse 1 to 5, where the Apostle Paul speaks about generosity, preparation, and the joy of giving. This verses reminds us that our life readiness to bless others is a testimony of God's love working through us. कोरिंथकारांक दुसरें पत्र अवेस्वर 9 ओळी 1 ते 5. गोरजेवंत क्रिस्ती भावा भयणींक आधार. आमच्या भावा भयणींक आधार दिवचे विशीं हांवें तुमकां बरोवची गरजूच ना, कित्याक तुमची उर्बा हांव बरी वळखतां आनी तिचे पासत मासेदोनियेकारांक हांव तुमची वडवीक सांगीत आसां. अशें म्हणून गेल्ल्या वर्सा थावन आखाया तयार जाल्या आनी तुमचे उर्बेन दुसऱ्या जायत्या जाणांची उर्बा वाडल्या. तुमचे विशीं आमी केल्या ती वडवीक पोलकी न्हय म्हूण दाखोवंक ह्या भावांक आमी धाडल्यांत. तुमी तयार आसतल्यात म्हूण हांवें तांकां सांगलां, म्हणटोच तुमी तयार रावात. अशें कांय मासेदोनियेकार भावांक घेवन हांव थंय पावोन तेन्ना तुमची दानां जमोवन तुमी अजून तयार नात म्हूण ताणें देखलोलें म्हाका नाका. विस्वास दवरल्या उपरांत अशें घडलें जाल्यार केदिलोज म्हाका. खरें म्हणल्यार तुमकांय केदिलोज. ह्या पासत म्हजे फुडें तुमचेशी वचात म्हूण ह्या आमच्या भावांक हांवें विनोती केली. थंय वचून तुमी भासायल्या धर्मदानांची वेवस्था तांणी करून दवरची, हें म्हाका गरजेचें दिसलें. हे भाशेन तुमचीं दानां तुमचे कडलीं ओडून काडलोलीं जावचीं नात, पूण खुशे मनान केल्लें समर्पण. In these verses, Paul commands the Corinthians for their eagerness to give. But he encourages them to prepare their gift beforehand, so it will be offered willingly, not under pressure. This teaches us that generosity is not only about the act of giving, but about the heart and the thought we put into it. When we give with joy and purpose, we reflect the heart of Christ, who gave himself for us. Prepared and willing generosity turns a simple gift into a beautiful act of worship. It is not about size of what we give, but a love and readiness behind it. May we live as a cheerful and a prepared giver, offering our time, talents, and blessings freely to serve others. And may everything we do bring glory to God. This is the Garden of Glory. And remember, in God's garden, every act of love makes a beautiful bloom. Amen. Thank you for joining us on the Garden of Glory. If this message blessed you, please like, share, and subscribe. Dear Baren Koro.